आम आदमी पक्षान कोविड महामारीत गोंयांतल्या लोकांक मजत करपाचे बरेच यत्न केल्यात. त्या पक्षाचें काम पळोवन आपणे आपात प्रवेश करपाचो निर्णय घेतलो, महादेव नायक म्हणटा. जाल्यार महादेव नायक आप पक्षांत येयल्ल्यान पक्ष बळिश्ट जाला. तशेंच ओबीसीक वेंचणुकेंत आरक्षण मेळोवन दिवपाच्या वावरांत तेचें काम तोखणाय करपा सारकें आसा अशें आपचो संयोजक राहुल म्हांबरे म्हणटा. गोंयचो भाजपांतलो मंत्री आनी शिरोडेचो आदलो आमदार महादेव नायकान ऑगस्टाचे 6 तारखेक दिल्ली वचून आम आदमी पक्षांत प्रवेश केलो. प्रवेश केल्या उपरांत ताणें दिल्लीच्या सरकारी शाळांनी वचून थंयच्या सुविधांची पळोवणी केली. महादेव नायक गोंयांत आयल्या उपरांत महादेव आनी राहुल म्हांबरेन मिडिया मुखार आपलें म्हणणें मांडलें. सुरवातीक ते गांवांत गेले, ऑक्सिमिटर घेवन गेले आणि लोकांचो ऑक्सिजन लेवल जो आसा तेणी तपासलो. सुरवातीचे गोंयचे लोकांक मातशें अजाप दिसलें हें आनी कितें चल्लां काय म्हणून, कारण हें सरकाराचें काम जावन आशिल्लें. ताजे उपरांत ह्या परिस्थिती भितर सर्वसामान्य घटकाक, बारीक लोकांक जे रेशन वांटपाचें तेणी काम केलें ते खरोखर तोखणाय करपा सारकें आसा. त्याच बरोबर जेन्ना सत्येंद्र जैन जे गोंयांत आयले, पावर मिनिस्टर दिल्ली, ते वेळार तेणी जे घोशणा केली की आमी गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या जे कस्टमर आसात तांकां 300 युनिट पर्यंत लायट फ्री दितले, पयशे आकारले वयचे ना म्हणून. तेच बरोबर शेतकऱ्यां खातीर मोफत बिजली दिवपाचें काम तेणी घोशणा केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की हे ज्यो घटनाक्रम घडत गेलो तातूंतल्यान गोंयच्या लोकां भितर आम आदमी पार्टी बद्दल प्रेम निर्माण जालें, उत्साह निर्माण जालो. आनी आज खंय जळीमेळी खंय गेले जायत जाल्यार लोक, सगळे लोक म्हणटात की आमकां गोंयांत आम आदमी पार्टीच जाय म्हणून. महादेव नायक ऑफिशियली पार्टीन जॉइन जाल्ले आसा. ते गेले 2 टर्म बीजेपीचे आमदार आशिल्ले शिरोडा मतदारसंघात आनी 2012 ते 17 मिनिस्टर आशिल्ले. इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हो पोर्टफोलियो ताणें सांबाळ्ळा. तशेंच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट हो ताणें सांबाळिल्लो आसा. मेन नमूद करपा जाय की जेन्ना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्ले बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. तशेंच इंडस्ट्री मिनिस्टरान आनी मेन जो हायलायट जो आसा तो रिजर्वेशन आशिल्लो, बारीक घटक वर्ग आसता गोंयचे, ताजे ताणें 27% हाडिल्ले. सो जे भंडारी समाज आसता की ओबीसी वर्ग आसा तांचे ते बऱ्यापैकी वावर केल्लो आसा. आतां तांचे पक्षान प्रवेश जालो, हातूंत डेफिनेटली पक्षाक बळ मेळ्ळा, बरो जोर मेळ्ळा आनी आमचो पक्ष सगळ्या घटकांक घेवन फुडें वचूंक सोदता. आतां ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.